नमस्कार, पोया प्राइम खबरो। गोयची आयआयटी शेळेली 45 गोंयकारांचो आयआयटीन जावपाचो चान्स गेलो। गोयचे 90 सीट केंद्रीय एचआरडी मंत्रालयान केले रद्द। आयआयटीक सुवात मेळ्यारूच फुडल्या वर्सा सीट। दिल्ली सरकारान केल्ल्या टेस्टीत नूडल्साचे 12तले 8 ब्रँड फेल। नूडल्सांनी एमएसजी आसा म्हणून पाकिटाचेर घालीच नात। गोयचे एफडीएच्यो अजून चल्ल्या टेस्टी, पळयात रिपोर्ट। वास्को रुक्मिणी कांसे खुनाच्या केशीत सेजान्नीक अटक। आरोपी ग्रेसी व्हेल्लो कांसेची शेजारी। कोफरीचो पैशांचो वाद चडार पडून खून। पुलिसां मुखार ग्रेसीन दिली कबुली। गोंयांत बीडीओ कडेन घरगुती हिंसाचाराच्यो केशी 5 म्हयन्यांत 150। 3 वर्सांत केशी म्हयन्याक 10 वयल्यान 30चेर। एनजीओ मागतात स्पेशल सेक्युरिटी ऑफिसर। आनी मिकी पर्यटन मंत्री आसतना मेळिल्ल्या 45 कोटी फंडाची युटिलायझेशन सर्टिफिकेटा केंद्राक अजून दिल्ली ना। उरिल्ल्या प्रकल्पांचो फंड केंद्रान आडायला। फंड हाडपाक जीटीडीसीची धडपड। खबरो विस्तारान। गोयची आयआयटी अंदू शेळिली। 45 गोंयकारांचो आयआयटीन जावपाचो अंदू चान्स गेलो। गोंय सरकाराक आयआयटीक सुवातूच मेळना म्हणून मुंबय आयआयटीन गोयचे 90 सीट रद्द केले। गोंयांत वर्स 2015-16 खातीर आयआयटी एडमिशन सुरू करचे ना म्हणून केंद्रीय मनीसबळ विकास मंत्रालयान थारायला। आयआयटी कॅम्पसाक गोंयांत सुवात मेळिना जाल्ल्यान केंद्रीय मंत्रालयान हो निर्णय घेतलो। आता फुडल्या वर्साक गोंयांक आयआयटी मेळ्यार मेळटली, ती बी कायम कॅम्पस मेळ्ळो जाल्यारूच। गोंयांत अंदू आयआयटीत भुरग्यांक एडमिशन मेळचें ना। गोंयचे 90 सीट रद्द केल्यात। आयआयटी मुंबईन शेनवारा मिडिया रिलीज काडून हो निर्णय जाहीर केलो। तातूंत म्हणला ते प्रमाण गोंय सरकाराक आयआयटी कायम कॅम्पस दिवंक जमना जाल्ल्यान गोंयांत नव्यानूच जाहीर केल्ले इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी 2015-16 ह्या शिक्षणीक वर्सा विद्यार्थ्यांक एडमिशन दिवंक शकना। ताका लागून गोंयच्या आयआयटीचें पयलें शिक्षण वर्स 2016-17 पासून सुरू करपाचें सरकारान थारायलां। मात ते सुरू करतले जाल्यार गोंयांत आयआयटीक कायम कॅम्पस सुवात मेळूंक केंद्रीय मनीसबळ आनी शिक्षण मंत्रालयाकडच्यान सायट सिलेक्शन समितीन सांगिल्ल्या प्रमाण ती क्लियर जावंक जाय। ह्या निर्णया पयलीं आयआयटीक गोंयांत कायम सुवात मेळ्ळे मेरेन गोंय इंजिनियरींग कॉलेजींतल्यान 2015-16 वर्सा इलेक्ट्रिकल, मेकॅनिकल आनी कंप्युटर इंजिनियरींग ह्या 3 शाखे खातीर 90 सीट दिवन आयआयटी गोवा सुरू करपाचें थारिल्लें। 50% सीट गोंयकारांक मेळपाचे। आता सुवात मेळूंक नाशिल्ल्यान गोंयच्या 45 भुरग्यांचो अंदू आयआयटीचो एडमिशनाचो चान्स गेलो। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर लौकीक शिलकार। दिल्ली सरकारान केल्ले टेस्टीत नूडल्स करपी 12तले 8 ब्रँड फेल गेल्यात। कांय ब्रँड तर नूडल्सांनी एमएसजी आसा म्हणून पाकिटाचेर घालच नात। दिल्ली टेस्टीत फेल गेल्ल्या तातूंत चिगन्स, फुडल्स सारखेले टॉप ब्रँड आसात। गोंयचे एफडीएन बाकीच्या ब्रँडाच्या नूडल्सांच्यो टेस्टी केल्यो। नूडल्स करपी 8 ब्रँडाची 27 नूडल्साची सॅम्पलां काडून टेस्टी चल्ल्यात। दिल्लीत सगळ्या ब्रँडाच्या टेस्टीचो रिपोर्ट येवन एक्शनूय सुरू जाली। गोंयांत अजूनय टेस्टीच चल्ल्यात, पळयात रिपोर्ट। मॅगी नूडल्सांनी लेड आनी एमएसजीचे प्रमाण गरजे परस चड मेळिल्ल्यान मॅगी नूडल्स मार्केटांतल्यान भायर काडल्यात। त्याच बरोबर नूडल्साच्या बाकीच्या ब्रँडांच्या नूडल्साच्यो टेस्टी करपाचे आदेश FSSAIन राज्य सरकाराक दिला। त्या प्रमाण दिल्ली सरकारान केल्ल्या बाकीच्या ब्रँडांच्या टेस्टीत 12 ब्रँडांतले 8 ब्रँड फेल गेल्यात। नूडल्स तयार करपी 12तले 8 ब्रँड टेस्टीत फेल। कांय ब्रँड नूडल्सांत एमएसजी आसा म्हूण पाकिटाचेर घालच नात। फुडल्साच्या नूडल्सांत लिडाचें प्रमाण चड मेळ्ळां। 5 नूडल्साचे ब्रँडांचें ब्रँडिंगूच चुकीचें। असले गुन्यांव करतल्यांक कडक ख्यास्त जावची म्हूण फूड सेफ्टी कायद्यांत दुरुस्ती करपाचें दिल्ली सरकारान थारायलां। येता त्या विधानसभा अधिवेशनात तें दुरुस्ती विधेयक हाडपाची तयारी दिल्ली सरकारान केल्या। FSSAIच्या आदेशा उपरांत गोंयच्या एफडीएन नूडल्स विकपी हेर सगळ्या ब्रँडांचें टेस्टिंग खंय सुरू केलां। गोंयच्या मार्केटांत मेळपी 8 ब्रँडांची 27 नूडल्सांची सॅम्पलां एफडीएन घेतल्या आनी टेस्टिंग सुरू केलां म्हूण एफडीएचो संचालक सलीम वेलजी सांगता। दिल्लीत 12 ब्रँडांचे टेस्टीचो रिपोर्ट येवन सरकारान एक्शनूय सुरू केली। लोकांच्या जिवाकडेन खेळ करतल्यांक कडक ख्यास्त जावची म्हूण फूड सेफ्टी कायदो बदलपा मेरेन दिल्ली सरकाराचो विचार पावला। गोंयांत अजूनय एफडीएच्यो टेस्टीच चल्ल्यात। ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट।
महिला सबलीकरणाच्यो सरकार काणयो सांगता, मात गोंयांत वस्तुस्थिती वेगळी दिसता. बायलांचेर घरगुती हिंसाचाराच्या केशींचो आंकडो वाडत आसा. फाटल्या 5 म्हयन्यांत बीडीओ कडेन वट्ट 150 घरगुती हिंसाचाराच्यो केशी नोंद जाल्यात. आशिल्ल्योच केशी तडीक लावंक जमना जाल्ल्यान गोंय पुलिसांक घरगुती अत्याचाराच्यो केशी नोंद करिनात. पुलिसांक तसो आदेशूच आसा म्हणून बायलांच्यो संघटना आरोप करतात. असल्यो केशी हाताळूंक खासा अधिकारी नेमचो म्हणून संघटना मागतात. न्याय उसरा मेळ्ळो जाल्यार तो मेळूनय न मेळिल्ल्यात जमा. बायलां आड घरगुती हिंसाचाराचे केशींचे गोंयांत सध्या तेच जाला. बीडीओक केशी हाताळूंक फुरसत मेळना आनी पुलिसांक त्यो नोंद करून केशीचो आंकडो वाडोवपाचो ना. फाटल्या 5 म्हयन्यांत बायलां आड घरगुती हिंसाचाराचे केशीच्या आंकड्यार नजर मारल्यार बीडीओ कडेन वट्ट 150 असल्यो केशी नोंद जाल्यात. आतां दरेक तालुक्यांतल्यो केशी पळयात. 2015 पेडणे आनी धारबांदोड्या तालुक्यांत खंय एकूय केस ना. सत्तरीत 1 केस जाल्या. सांग्यार 4, काणकोणा 5, केप्यां 8, तिसवाडी 9 केशी जाल्यात. सगळ्यांत चड घरगुती अत्याचाराच्यो केशी बार्देशांत. थंय 41 केशी जाल्यात. त्या उपरांत साश्टीत 27, मुरगांवां 23, फोंड्यां 18 आनी दिवचलेत 14 केशी नोंद जाल्यात. आतां आदल्या 2 वर्सांचे आंकडे पळयात. वर्स 2012-13 बीडीओ कडेन घरगुती अत्याचाराच्यो 110 केशी नोंद जाल्ल्यो. 2013-14 जाल्ल्यो केशी 167. 2015 फक्त 5 म्हयन्यांत 150 केशी नोंद जाल्यात. घरगुती वायलन्साच्यो केशी नोंद करपाक पुलीस फाटीफुडें जातात म्हूण बायलां खातीर वावुरपी संघटनांचो आरोप. We asked at the police station, why is it that the cases are not being registered? So instructions have gone to the police station. The number of cases are increasing. There is a huge volume and there just remain statistics. No action is possible because the volume is large and so go slow on the registration. इतले मजगती बीडीओचेर पंचायतीच्या कामांचो ताण वाडला. बायलांचो साथ म्हणटा बीडीओ कडेन वचून बायलांक न्याय मेळपाची परिस्थिती उरूंक ना. असल्यो केशी हाताळपाक खासा सुरक्षा अधिकाऱ्याची नेमणूक करची. A separate protection unit has to be formed where the protection officer is a senior officer, because if you just appoint anybody like say just someone who's just passed a degree in MSW or then the officers don't respond to them. So you need a senior officer who's appointed as a protection officer. There should be a unit, where you have the required infrastructure. You need place for the woman to sit. हो विषय बायलांच्या संघटनांनी बरोच सिरियसली घेतला. बायलांचो साथ, बायलांचो एकवट, अर्ज, ऑल इंडिया वुमन्स फेडरेशन आनी सांज आंगण ह्यो NGO आतां एकठांय आयल्यात. प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर महेश गाडी आनी चेतन गवस. वास्को रुक्मिणी कांसे खुनाच्या केशींचो सोद लागलो. मुरगांवच्या पोलिसांनी तिच्या शेजारींक आयतारा अटक केली. 39 वर्साची आरोपी ग्रेसी जॉन व्हेल्लो कांसेची शेजारी. कोफरीच्या वादांतल्यान हो केल्लो खून म्हणून पुलिसां मुखार ग्रेसीन कबुली दिल्या. ग्रेसीक हे कांसेक कोफरीचे 5,000 रुपया देणे आशिल्ली. ताचे वयल्यान जाल्लो वाद चडार पडून हो खून जालो. दक्षिण गोंयचो SP शेखर प्रभुदेसायान मिडियाक ही म्हायती दिली. रुक्मिणी कांसेचो बुधवारा खून जाल्लो. घेऊया एक विराम.